लोकांच्या चुकीक लागून मक्का हज यात्रेंत गचमुड्डी जाली आनी शेकड्यांनी सोंपले म्हूण गोंयच्यान हज यात्रेक गेल्ले मुस्लीम उलयतात. गोंयच्यान हज यात्रेक गेल्ले 341 जाणांचे पयले विमान सोमारा रातीं दाबोळी देंवलें. हजाक गेल्ले सगळे गोंयकार बरे भशेन आसात. उरिल्ले 219 जाणांचे दुसरे विमान मंगळारा रातीं दाबोळी देंवतलें. हज यात्रेक गेल्ल्यांक येवकार दिवंक दाबोळी तांच्यो फामिली आयिल्ल्यो. खुशी हो रही है और सब गोवा में वापस आके भी बहुत खुशी हो रही है और हम लोगों को वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई और हम हादसे में हम लोगों तो नहीं थे वहाँ पर और लोगों को खुशी को कुछ नहीं जमरा हे एक्सिडेंट स्टंपेड जावन तो जमराता कडेन जावं ना जे स्टोन आमी मारता फातर मारता थंय जावंक ना. ही एक अर्दे पावण किलोमीटर पयली घटना जाल्ली आहा. हें सगळें तेणें वेवस्थीत अरेंजमेंट केल्लें. ही मुख्याची चूक आहा. ते आमी हेच्या फुडें आमी सांगताले हेच्या फुडें थंय हाजी वयतले गोवाच्यान तांकां आमी निरोप दितले की भाई तुमी ते गडबड करनाका, सुशेगाद करा, सगळं तुमकां व्यवस्थित टाइम मेळटा थंय. जो हादसा हुआ वो आम लोगों की गलती की वजह से हुआ. अगर मजमा जो अगर सही तरतीब से आता था ना तो कुछ नहीं होता. दोनों जो साइड से टकरा गए, साइड से आए थे साथी, टकरा जाने की वजह से और धूप की वजह से टेम्परेचर ऑलमोस्ट 56 डिग्री था, जो कि कोप अप नहीं कर सके थे और दुफात के वक्त में बहुत तकलीफ हुई. आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. बीजेपीन तेको दिल्ल्या पालिका उमेदवारांक मतां मारली ना जाल्यार गृह आधार सारकेल्यो येवजण्यो बंद करतले म्हूण बीजेपीचे कार्यकर्ते धमक्यो दितात म्हूण फातोड्डा विकास आघाडीचो आरोप. की वचून तांकां सांगता बायलां की बीजेपी वोट मारात ना जाल्यार आमी ती गृह आधार बंद करतली. धमकी दितात. ते धमकी हें करप ना, भिवप ना. ही गृह योजना जी आसा ती आमच्या खातीर आसा. ती कोणाच्यान बंद करपाक जायना. जे रिस्पेक्टेबल कॅन्डिडेट आसा, वेल एज्युकेटेड कॅन्डिडेट, ताका आमी सपोर्ट करतात. आमी पळयतात कोण कॅन्डिडेट बरो आसा ताका सपोर्ट करतले. म्हणजे हे वेल एज्युकेटेड जे हिंदू आसा ताका सपोर्ट करपाक आमी हे आघाडी केल्या. मायनिंग स्कॅमांतले पयशे सरकारान वसूल करचे, लोकांचेर टॅक्स वाडोवचो न्ही, नाजाल्यार खंय शिवसेना सुप्रीम कोर्टात वतली. खाणीन जे आमचे लूट मारलेले आसात त्यांचो विचार करचे ऐवजी या जनतेचो विचार जावपाक जाय आनी खाणीतले मॅक्झिमम रेव्हेन्यू जो आसा तो सरकारी तिजोरीन येवपाक जाय. हे सरकार जो पर्यंत करिना तो पर्यंत आता नवीन टॅक्सीस, जे नवीन कर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्टली डबल मल्टिपल जे टॅक्सीस गव्हर्नमेंट जे करता ते गव्हर्नमेंटाक थांबोवचे पडटले. ना जाल्यार हो विषय घेवन शिवसेना जे आसा टायम एंड अगेन रस्त्याचेर येतले. आमी निदर्शनां करतले, आमी आंदोलनां करतली. वेळ जर येयलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टान आमी हो जो आसा हे मॅटर व्हरतले. आतांच्या भुरग्यांनी लोकांच्या गरजेक धांवन वचून तांकां आदार करपाक जाय म्हूण प्रुडंटाचो सिनियर मॅनेजर प्रदीप पाडगांवकार उलयलो. तिसवाडी तालुक्यांतल्या स्काउट अँड गायड्स शिबिराचो निकतोच समारोप जालो. दुसरें म्हणजे बी प्रिपेर्ड हो तुमचो मोटो. खंयच्याय वेळार कोणाकूय कसली मदत करपाक, आदार करपाक आयची भुरगीं कितली फुडें आसा हें हांव म्हणटलो. तुमी सदांच प्रत्येकाक खंयच्याय गरजेक पावले तर तुमकां कितें फायदो जातलो हें तें चिंतपाचें नासता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जिनेसीस फाउंडेशनान गोंयांत गोवा रिदम अँड ब्लूज फेस्टिवल दवरला. कार्यावळ 30 आनी 31 ऑक्टोबराक ताज विमानतळांत आग्वादा जातली. जिनेसीस फाउंडेशन कॅन्सर, कार्डियक डिसऑर्डर आनी बाकीची दुयेंसां जाल्ले गरीब भुरग्यांक अर्थीक आदार दिवंक वावुरता. रिदम अँड ब्लूज फेस्टिवलांतल्यान आयिल्लो पयसो फाउंडेशन खंय गरीब भुरग्यांच्या दुयेंसांचेर मोडटलें. That lawn on top of the Exotica, which at the Taj Fort Aguada, on 30th and 31st, and it's basically a gathering of people who, while having fun, are also spending money, which goes into saving lives. So that's the format that will be played out here in Goa on the 30th and 31st of October. And we hope that with your support, there will be many people who would like to come forward and buy these tickets and participate. And all proceeds of the event, along with other fundraisings, go directly into the treatment of children, because Prema and Jyoti, her husband, and the other founding members of Genesis. इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.